चिमला ग्रामसभेत बरेच मुद्दे तापले. जमीन धनियाच्या मान्यताये बिगर खाजगी सुवातेर ग्रामसभेचे आयोजन केल्ल्यान जमीन धनी ग्रामसभेत पिकार जालो. युनिटी मॉलाचो विशय तापलो. पंचायतीच्या अर्थसंकल्पाकय विरोध. तर तेणे कितें आसा हे कॉपी पेस्ट केला कळ्ळें न्ही. आनी विचित्र बजेट सगळें म्हणजे हितून तेंच्यांनी आपलें कितें आसा स्वताक उगडे पाडलेले आसा. जेन्ना 5 करोडाचे तुमी हे करता कितें बजेट करता तितून फक्त 70 लाखूच आसा ते खर्च जाता कळ्ळें न्ही. सो हे बरोबर जायना न्हू. रिअलिस्टीक बजेट ना. इट वॉज नॉट रिअलिस्टीक बजेट. पूण आयज आमी तें हें करूंक ना, पास करूंक ना. ताका सांगलां फुडली आतां ग्रामसभा येतली न्हू तेन्ना ते सारकें रिअलिस्टीक सारकें घेवन यो म्हणून. आनी म्हाका दिसता आयज मातशें थोडे वयर सकयल आवाज एकमेकाचेर चडटात न्हू, पण एकदम शांतपणान बरे तरेन सगळ्यांनी आपले मुद्दे मांडलेले आसा. लास्ट इयर बजेट पळोवन तेजे प्रमाणे आमी एरिया आतां कितके तुका मार्क खबर त्या प्रमाणे आमी इन्क्रीज करता. तेजे प्रमाणे पळय खंय हांवें तेंकां म्हाज्या विलेजान सगळ्यांक विचारलेलें आहा तुमकां जर दिसता कितें की खंय करेक्शन करपाक जाल्यार तुमी आमकां इन्फॉर्म करा. तुका मार्च 31 पासून लास्ट डेट आसलेली एक्चुअली बजेट तुजो हें करपाक. आतां तूं फुडें वचता पळय आमी रोखडीच आतां ना हांव सगळीं आतां परतून रोखडीच आमी एप्रिलान ग्रामसभा रोखडीच काडटली. कित्याक आतां तुमकां जाणा कित्याक रोखडोच पावलो आतां फर्स्ट आमी सेकंड विकान लोन आमी काडूंक शकता ग्रामसभा. आदी गांवच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करा. जो मेरेन अभ्यास पुरा जायना तो मेरेन गांवांत नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्ही. ओल्ड गोवा ग्रामसभेत ग्रामस्थांची मागणी. जे पळय इश्यू येयल्ले आसा तेंचेर सगळ्यांचेर आमी रेजोल्युशन धाडटले. ज्या प्रमाणे आमकां इश्यू येयल्ले आसा पॉयंट आमचे डिस्कस जाल्ले आसा त्या प्रमाणे आमी रेजोल्युशन घेतले आनी धाडटले कन्सर्न डिपार्टमेंटाक. 39 सगळ्यांनी ओपोज केल्ले आसा ते रेजोल्युशन आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटले. गार्बेज आनी खुबशे बारीक बारीक जे लोकल हे आसले ते आसले, पूण तितून मेजर जे आसलेले म्हणल्यार एक 39A जो पळय एक सबंद गोंयभर घासता तो एक स्क्रॅप करचो अशें लोकांचो डिमांड आसलो. मेजर इशू जे आमचे आतां गोंयभर चालू आहा जे आमचे झोन चेंज जाता सो ताका लागून आमचो जस्टीस फडणीस बाब आसलो तेजे 10 पॉयंट प्रोग्राम चालू आसलो. सो ते 10 पॉयंट चार्टर्डाचे प्रमाणे आमी आयज तो चार्टर्ड आमच्या ग्रामसभेक पास करून घेतला. म्हाजो एक मेन पॉयंट आसलो तो कॅरिंग कॅपॅसिटी. सो ओल्ड गोवाची कॅरिंग कॅपॅसिटी जाल्या शिवाय न्यू मेगा प्रोजेक्ट्स अलाव करूंक ना. कित्याक ओल्ड गोवा जावन एक युनेस्को लिस्टेड सायट आनी जायते प्रोजेक्ट्स येता आनी कदंबा प्लेटोक आमकां आजून पासून उदक ना. आनी त्या भशेन जितले प्रोजेक्ट्स आहा ते मेगा प्रोजेक्ट्स आहा ते थोडे होल्डार दवरचे. मांद्रे ग्रामसभेतूय वेगवेगळे विशय चर्चेक आयले. ग्रामस्था फुडें ग्रामसभेक मांडलेले आसा ते बजेट ग्रामस्थांचे जे एडवायस ते घेवपाक जाय त्या खातीर बजेट ग्रामस्था फुडल्यान दवरलें आसा. ग्रामस्थांनी आपापले एडवायस दिल्लेले आसा. येणाऱ्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी ते डिस्कस करतले आनी डिस्कस केल्या नंतर ते फायनलायज केले वयतले. टोटल बजेट कितले आसा? टोटल जो बजेट आसा पळय 4,51,51,77,000. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.